बीजेपीचे उमेदवार नरेन सावयकार तांकां डायरेक्ट आमी घेवया. कशें जाल्ला वोटींग हांव आतां शिरोड्या आसा आनीक ऑलमोस्ट हांव पळयता की सगळ्या कडांनी हांव एक्सपेक्ट करता की ऑलमोस्ट 85-90% पर्यंत वोटींग जावंक शकता शिरोड्यान अशें आतां एकूण दिसता. कारण सगळ्याच कडांनी 30% वयर जाल्लें आसा. तशेंच बाकी कडांनी सुद्दां आतां भोंवता आसतना लोकांचो बरो रिस्पॉन्स खरें म्हणजे सगळ्या कडेन पळोवपाक मेळटा. एक म्हणजे वोटर टर्नआवट जो आसा हो खूब बरो आसा. लोक मोठ्या प्रमाणाचेर भायर सरल्यात वोटींग करपा खातीर आनीक वी कॅन सी दॅट अल्टिमेटली तो आपलो जो रायट आसा एक्सरसायज करपाचो तो लोकांनी करपाचो ठरयला आनी त्या प्रमाण खरें म्हणजे आतां वोटींग पर्संटेज खूब वाडटा हें लक्षांत येता. सो एक बरी गजाल आसा. आनी एक गजाल बीजेपीचे सावथ गोवान एक सिंपल कॅल्क्युलेशन आहा, जितली दुसरे वयता तितले काणकोण, सांगे, कुडचडे, सावड्ड्या आनी दुसरे जे भागात थंयच्यान ते भरून काडप हे सिंपल कॅल्क्युलेशन बीजेपीचे आसता. पण आमी अशें भोंवतना आमकां मायनींग एरिया आमी सावड्ड्या कुडचड्यार वचून येयले की म्हणजे पयलीं जशे जे वोटर ओपन आसताले आमी बीजेपी खातीर म्हणून आयज मातशे सायलंट दिसले. ते कशें कितें तुमी भरून काडटा? म्हाका दिसता की खंयच्या बीजेपीचें कॅल्क्युलेशन हें सिंपल आसा. बीजेपीचें कॅल्क्युलेशन हें लोकांच्या विश्वासाच्या आदाराचेर आमी इलेक्शनाक वता आनी केल्ल्या कामाच्या आदाराचेर लोकां कडेन वता. सो त्याच्या आदाराचेर म्हाका अशें दिसता की सगळ्याच कडांनी लोकांचो जो एकूण एकूण हें जो आसा रिस्पॉन्स जो आसा वो बीजेपीच्या वटेन आसा. आमी पळयतात की तूं जर पळयत जाल्यार तसो सगळोच कॅम्पेन जो आसा फाटल्या ह्या इलेक्शनाचो हो सगळो सायलंट आशिल्लो कांय प्रमाणा भितर सुद्दां. आमी पब्लीक मिटिंग्स घेताले, आमी हें करताले, हरशीं म्हणून तुमी सुद्दां इंटरेक्टीव सेशन्स करताले एमपीजांक एकठांय कॅन्डिडेटाक एकठांय हाडून. ते सुद्दां तुमी ह्या फावटी करूं ना तशें. कारण मॅन्डेट मेळनाशिल्लें काय तुमी करूना म्हाका खबर ना. तर तें तशें त्या पद्दतीन जावना. हेचें कारण अशें आसा की वोटर जो आसा अल्टिमेटली ही लोकशाही आसा न्ही आनी लोकशाही भितर वोटर जो डिसायड करता हें म्हत्वाचें आसता. आनी म्हाका अशें दिसता की गोंयच्या वोटरान एक मॅच्युरिटी ह्या सगळ्या हातून इलेक्शनाच्या प्रोसेसांनी दाखयल्ली आसा आनी तो त्या पद्दतीन वोटिंगा खातीर भायर सरला. आनी एकूण सगळी इलेक्शन कॅम्पेन म्हण आमची आनी चड एक म्हणजे दुसरी गजाल आसा हातून की इन्फॉर्म्ड वोटर आसा. वोटराक सगळ्यांक खबर आसा. इट इज नॉट दॅट की वोटर आयज भाशण आयकता आनी मागीर तो ठरयता अशें ना. सोशल मिडिया जो आसा आमचो आनीक बाकीचे जे आमचे एकूण हें आसा फेसबूक आसतलो ट्विटर आसतलो हातूंतल्यान लोकांक मिनटाक आनी सेकंदाक म्हायती सगळी मेळटा. सो तातूंतल्यान इन्फॉर्मेशन जें आसा हें वोटरा कडेन पावता पयलींच. सो त्याच्या आदाराचेर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन आपलें ह्या सगळ्या हेच्या बाबतींत हें वोटर घडयता. सो म्हाका दिसता की ताचो एक उपयोग डेफिनेटली आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा तातूंत. ओके, मायनींग स्टार्टींग जेन्ना कॅम्पेन सुरू जावपाचें तेन्ना सगळे म्हणटाले की सावथ सीट डेंजरान आहा बीजेपीचो आनी जेन्ना कॅम्पेन स्टार्ट जालें तेन्ना अशेंय दिसपाक लागलें की सगळे लिडरां कडल्यान येवपाक लागले मायनींग बेल्टाचे की बीजेपी कन्विन्स करपाक पावले म्हणून मायनींग बेल्टांतल्या लोकांक. आयच्या डेटीक कशी सिच्युएशन आहा मायनींग बेल्टात? कशें आसा मायनींग बंद जावप ही एक गजाल घडली सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीक लागून. आतां कशें आसा की तो कायद्याचो भाग जो आसता हो कायद्याचो भाग सगळ्यां पर्यंत समजावन सांगचो पडटा. हांवें व्हडलें भाशण केलें आनी सांगलें सगळ्यांक की अशें आसा म्हणून जाल्यार तें सगळ्यांच्याच लक्षांत येतलें अशें ना. सो यू हॅव टू गो अँड टेल इट टू द पीपल. आनी जें तुवें काम केलां पळय न्ही हें ज्या वेळी तूं सांगता लोकांक ते लोकांक लक्षांत येता. सो म्हाका दिसता की हें सगळें आमी सांगपाक तेंचे कडेन कन्वे करपा पर्यंत आमी यशस्वी ठरल्या. सो तांणी तांकां इन्फॉर्म केल्लें आसा आनी तांकां खबर आसा बाबा हेणी केल्या ते एफर्ट सिन्सियर आसात आनी केल्ले आसा आमचे खातीर. आनी फुडें प्रश्न जरी सोडोवपाचो आसत जाल्यार हेच सोडोवपाक शकता. ही एक लोकांची जी भावना आसा पळय ही तातूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. आनीक डेफिनेटली एक इम्प्रेशन जें आशिल्लें हें इम्प्रेशन खरें म्हणजे चुकीचें आशिल्लें हें आतां सगळ्यांच्या लक्षांत येवपाक लागलां. विजय सरदेसाय तुमच्या वांगडा एनडीएन आहा आनी तेजो साश्टी भितर तुमकां फायदो जाता तितलो? विजय सरदेसाय हो एनडीएन आसा कारण ताजी गोवा फॉरवर्ड पार्टी जी आसा ही 2017 मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वाखातीर सरकार जालो तातूंत ती जॉयन जाली. आनीक ती आयज आमी वांगडाच काम करतात सगळे जाण मेळून. सो डेफिनेटली फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी सेलसिटी भितर आसत सावथ गोंया भितर ती आसा आनी कांय कडांनी तेंचें प्रेजन्स आसा. सो कांय कडांनी तेंचें काम आसा. सो त्याच्या आदारार ताचो डेफिनेटली ताणें आमकां सपोर्ट एक्सटेंड केल्लो आसा ह्या इलेक्शना खातीर. सो ताचो आमकां फायदो डेफिनेट जातलो. एमजीची स्प्लीट एमजीचो डायरेक्ट काँग्रेसीक सपोर्ट हेजेर कशें कितें पळयता तुमी? कशें आसा की जशें हें इलेक्शन नॅशनल इलेक्शन आसा हांव प्रत्येक फावटी सांगता आनी इशू जे आसा सरकार जे आसा ते सरकार नॅशनलाचो घडोवपाचो आसा आमकां.
आनीक त्या निमतान गव्हर्मेंट सेंट्रलाचो कसो कितें आनी कोण लिडरशीप बीन हें सगळें जें आसा पळय त्याच्या आदाराचेर लोक वोटींग करतात. आमचे लोकल इश्यूज आसाच. आमकां गोंयाक कितें फायदो जालो, गोंयाक कितें मेळ्ळें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान हें जशें आमी एका वटेन सांगता, त्याच बरोबर जेन्ना तुमी भायर सरले तेन्ना होय विचार करात की तुमी मत जें आसा तें देशाचो सरकार घडोवपा खातीर काडटा आनी लोकांक तेंय खबर आसा. सो आमचें मत खंयच्या वटेन वचपाक जाय तें. सो त्याचो एक म्हाका दिसता की एक पॉझिटीव रिजल्ट जो आसा भारतीय जनता पार्टीच्या वटेन आसतलो. ओके, थँक्यू नरेन बाब. नरेन सावयकार आमच्या वांगडा आसले. दुसरे विनय तेंडुलकर बीजेपीचे प्रेसिडेंट हांगासर आमी ते आमकां मेळटाले पळय उलोवपाक. विनय बाब विनय बाब, एक बायट आयलो इकडे शिरोडेच्या हांगा वता मिराबाग वता ती आवड येता. एक बायट घेता फक्त. कशें चल्लां वोटींग तुमच्या, स्पेशली तुमच्या मायनिंग बेल्टान? मायनिंग बेल्टाक खूब बरें आसा आनी बाकीच्या बेल्टाक एकदम बरें आसा. खरें म्हणजे बुतार सुद्दां एक थोडेशे शिरोडा मतदारसंघ सोडीत जाल्यार कित्याक मोगो पक्ष आनी आमचे भितर हें आसा ताका लागून थोडे तेंची टेबल काही कडेन दिसता, पूण बाकी कडेन सगळे भारतीय जनता पक्षाचेच कार्यकर्ते दिसता. ह्या हितूंतल्यान एक लोकांचो ट्रेंड कळटा. सादारण म्हाका दिसता आतां पर्यंत 22% तरी वोटींग जाल्लें आसतलें आनीक लायनीक खूब लोक आसा आनीक सगळ्यांचो उत्साह पळयत जाल्यार दोनूय सीट म्हणजे आनीक लोकसभेचे आनी तिनूय सीट विधानसभेचे भारतीय जनता पक्षाच्या येतली मातूय दुबाव. ओके, साश्टीचे हितून विजय तुमच्या वांगडा आसा. साश्टी कशी कितें चिंतता? साश्टी सुद्दां फातोर्डा ह्या हितून आनी बाकी कडेन आमकां विजयान मदत केल्ली आसा आनीक साश्टी आमी सायजेबल काडटले. लीड आमी साश्टी भितर काँग्रेस पक्षाची कमी करपाक आमी सक्सेसफूल जातले आनी बाकी कडेन आमची लीड वाडटली. सावर्डे आसूं, कुडचडे आसूं, फोंडा तालुक्यान सुद्दां मडकय मातशे नॅक टू नॅक वतले, पूण बाकी कडेन आमकां बरी परिस्थिती आसतली. मायनिंग बेल्ट आमकां वोटर मातसो सायलंट दिसलो, ओपन असो दिसलो ना. मायनिंग बेल्ट हो आमच्याच बरोबर आसतलो कारण मंत्री आहा त्या बेल्टाचे निलेश काब्राल, दीपक पावसकर आनी प्रमोद सावंत हे तिगूय मायनिंग बेल्टांतले आसा आनीक ताका लागून लोकां भितर एक उत्साह आसा आनी तांकां खबर आसा मायनीचो प्रश्न सोडयल्यार फक्त भारतीय जनता पक्ष सोडयतलो कारण मोदी केंद्रांत येवपाचें ठरलेलें आसा आनी गोंया भितर आमचें सरकार आसा. ओके, थँक्यू विनय बाब.